दिव्यावानी लाईव्ह चॅनल पळोवप्यांक विनोद गंगोळेचो प्रणाम आनी नमस्कार. मोगाच्या वीक्षकांनो, परत एक फावटी भलायकेच्या संवसारांत वो अपूर्वाच्या कार्यक्रमाक तुमकां स्वागत करूंक म्हाका व्हडलो संतोष आनी अभिमान. आनी आज एका नव्या विशयाचेर हे कार्यक्रम हो एक एपिसोड आमी सगळो मरोवंक हांगासर आयतो जाल्यार वचता. ह्या आमच्या कार्यक्रमाक सदांचे बरी आमचे संगीत हांगासर हाजीर आसात मानादीक सिस्टर डॉक्टर मेबल क्लारा डिमेल्लो. येदोळच सबार एपिसोडांनी विविध आमच्या आंकड्याद्वारे भलायके क्षेत्रांत तांणी वर्ती जाणवाय आनी माहिती आमकां दिल्या. सबारांनी ह्या विशयांत तांची मेसवणी ताणें उचारल्या. आनी आज परत एका विशेष कार्यक्रमाद्वारे तुमचे मुखार आमी हांगासर आयते आसा. आनी आयचो तो विशय जावन आसा डायबिटीज आनी ओबेसिटी. भोव अपुर्बायेन हे कार्यक्रम आमच्या मुखार सादर करूंक येदोळच आमी सगळे प्रकार आमचे संगी हांगासर हाजीर आसात मानादीक सिस्टर डॉक्टर मेबल क्लारा डिमेल्लो. सर, आमच्या वीक्षकांच्या नामी सिस्टर डॉक्टर मेबल क्लारा डिमेल्लो, तुमकां ह्या अपुर्बायेच्या कार्यक्रमाक मोगाचो येवकार हांव आशेतां. देव बरें करूं. सिस्टर, हांवें येदोळच आयच्या कार्यक्रमा विशयांत आमच्या भिक्षकाक एक झळक हांवें दिवनच जाल्या. आनी ती झळक जावन आसा आज काल सगळ्या संवसारार एक विशेष रितीची एक समस्या गी, ती पिडा गी कितें तें आमी ह्या विशयांत पळोवया. तें आमी सांगता साकरेची पिडा या डायबिटीस, शुगर म्हूण सांगता. खंयच्याय घडये कोणाच्या घरात कोणी एकलो सैरो येता जाल्यार कितेंय पियोक दिवच्या पयले विचारचें जावन आसा तुमकां शुगर जाता की म्हूण. म्हळ्यार खंयच्या रितीन आमच्या जिवितांत ह्या शुगराचे, ह्या साखरेच्या पिडेचे, ह्या एका समस्याचे एक वातावरण वंदोर आसा. ह्या विशयांत आयचो एपिसोड तुमच्या संगी वांटून घेवंक म्हाकाय आमच्या वीक्षकाच्या नामी व्हडलो संतोष. सिस्टर, म्हाका आतां तुमी सांगा, ही साखरेची पिडा या डायबिटीस जे कितें आमी म्हणटा तें ती एक पिडा की ह्या समस्या ह्या विशयांत एक माहिती. आतां डायबिटीस म्हणणं शब्द आयकनातलो व्यक्ती ना. हर एकल्यांच्या तोंडान डायबिटीस म्हणलें एक वर्ड येताच. खंयच्या घरा गेल्यार डायबिटीस नातलें घर ना. हर एका घरा एकल्याक मनी डायबिटीस आसा. देखून ही डायबिटीस एक पिडा न्हय, एक समस्या. पिडा न्हय तरी पूण ही कावें जाता म्हळ्यार आमी डायबिटीस म्हळ्यार सडावत हे रक्तांत साखरेचें प्रमाण चडीत आसा, या ग्लुकोज लेवल चडीत आसा, हाका आमी डायबिटीस म्हणटा. आतां ही एक रक्तांत ग्लुकोज लेवल चडीत जावची एक परिगत. आतां एकूच वेळा ही डायबिटीस हांव आतां पिडा न्हय म्हळ्यार पूण उरिल्ल्या पिडेक आव्हान करता, या आपोवणें दिता म्हूण सांगयत. देखून हो एक समस्या मितीचेर दवरल्यार खंडीत जावन दुसरी पिडा या दुसरे समस्या येवचे ते आडावयेत. तुमी आतां सांगले प्रकार डायबिटीस ती एक पिडा न्ही जाल्यार तो एक समस्या. पूण त्या हर एका पिडेक ती एक थंय एक आपोवणें मेळटा म्हूण सांगच्यांत आतां कांय दुबाव ना, कित्याक म्हळ्यार तुमी त्या विशयान सांगलें. पूण सिस्टर, ही पिडा या वो एक समस्या आमी खंयच्या रितीर मितीर दवरूंक साध्य आसा? पयले सुवातेर ह्या समस्या विशयांत जोगती सल्ला घेवची. ह्या पिडे विशयांत, ह्या समस्या विशयांत आमकां समजणी गरज. दुसरें कालें म्हळ्यार आमी डॉक्टरा कडेन येता आसतना जोगती सल्ला तांचे तावन घेवची. तिसरें, आमी खावचें खाण या सेवचें खाण या ताचीं वखदां हाचे वयर एक गुमान दवरचें. एक जिणेंत एक शिस्त आमच्या सेवच्या खाणांत ह्या आमच्या डेली आमच्या जिवितांत एक शिस्त सांबाळूंक आसा. अशें हे पयल्यांच्यो ह्यो संगती गमनान दवरल्यार खंडीत जावन एक कंट्रोलर आसता, ह्या मितीचेर दवरता म्हूण सांगयत. सिस्टर, तुमी आतां सांगलें डायबिटीस म्हळ्यार रक्तांत साखरेचो अंश चडचो म्हूण तुमी आतां सांगलें. ह्या विशयांत चडीत जाणवाय आमच्या भिक्षकाक दिवचें जाल्यार
आमच्या रक्तात हो अंश कसो चढता आनी आमी हे कशें खंयच्या रितीन कंट्रोलार दवरयेत? ओके, आतां आमी हर एक दीस खाण सेवता, तें जावन शीत जावन या चपाती जावन या फ्रुट्स जावन. आमी एक्चुली हें खाण सेवचें खंयचे खातीर? एक सकत मेळचे खातीर. आतां हें खाण केल्लें तें आनकिटीक वेता आसतना थंयसर ग्लुकोज विंगड जाता. म्हळ्यार ह्या खाणांत कार्बोहायड्रेट्स या पिस्टा या साकर म्हणटा हें आसता. हें आनकिटीक पावता आसतना थंयसर ग्लुकोज विंगड जाता. आतां हो ग्लुकोज तुका खाली ग्लुकोज आसल्यार तुका सकत मेळना. ही सकत जावन बदलिचें. ती सकत जिवाकोशांत येता आसतना ही सकत जावन बदलता. पूण तो ग्लुकोज डायरेक्ट सकत जावन बदलूंक ताका एक हार्मोनाची गरज आसा. हो हार्मोन इन्सुलीन म्हणटा. तो आमच्या पॅनक्रियास म्हळ्यार पोटांत आमच्या जठरा थंयसर फाटल्यान एक आसा ते पॅनक्रियास आसा. थंयसर हो हार्मोन उत्पन्न जाता. आतां हो हार्मोन उत्पन्न जाल्लो तो ते साकरेचो प्रमाण या ग्लुकोज तो जिवाकोशाक सकत जावन बदलूंक कुमक करता. एकच वेळा हे इन्सुलीन प्रमाण उत्पन्न प्रमाण आमकां फावनासल्यार थंयसर कालें जाता तो ग्लुकोज रक्तांत चड जाता. आतां मेंदवाक आनी तशें लिव्हराक वसाजें जाय जाल्यार ताका इन्सुलिनाची गरज ना, डायरेक्ट एंटर जाता. ओके. आतां एकच वेळा ह्यो ग्लुकोज आतां चडीत मापान आसल्यार लिव्हरांत वचून ग्लायकोजन जावन बदलता. आतां तसो ग्लुकोज ग्लायकोजन केदाळा पळय ग्लुकोज उणें पडटा तो ग्लायकोजन परत ग्लुकोजान बदलता. आतां थंयसर इन्सुलीन हार्मोन ना जाल्यार परत कांय जाता तो ग्लुकोज लेवल चडटा. अशें रक्तांत इन्सुलीन लेवल आमकां फावो तें ना जाल्यार रक्तांत साकरेचें प्रमाण चडोवन वता. आतां तुमी रक्तांत साकरेच्या प्रमाणा वरवीं डायबिटीसाचे ते तोंदरे ह्या समस्ये उब जातात म्हणून तुमी सांगले. आतां आनी एक आमी एक आडो भाशे म्हूण सांगता सांगचे गोड मूत म्हणटा ह्या मुतांत साकर आसा म्हूण सांगता. तेही डायबिटीसाचोच एक अंश की ह्या विशयांत एक विवरण. ओके. आतां जनरल रितीन एक 80 तावन 120 मिलीग्राम इतले ग्लुकोज इतली साकर नॉर्मली आसता रक्तांत. आतां एकच वेळा आमकां आतां इन्सुलीन प्रमाण उणें आसा तर दाडा रक्तांत हें ग्लुकोज लेवल चडटा म्हळें हांवें. वय. आतां हे एक 180 मिलीग्रामाचे केस चडल्यार तातूंत इतलोसो प्रमाण मुतांत येता तो ग्लुकोज वता. आतां आमी युरीन एनालिसीस या युरीन टेस्टाक गेल्यार थंयसर युरीन शुगर ब्लू ग्रीन ऑर येल्लो ऑरेंज बिग रेड म्हणून दितात. ओके. हय तातूंत ब्लू म्हळ्यार तुका कालें शुगर ना. ग्रीन आनी येल्लो आसल्यार खाली ट्रेसीस ऑफ शुगर म्हणटात इल्लेशी एक अंश म्हळ्यार. मागीर ऑरेंज कलर आसल्यार इल्लो मॉडरेटर शुगर आसा म्हूण जालें. तेंत ब्रिक रेड आसल्यार शुगर लार्ज अमावंट आसा म्हूण जालें. आतां हांवें सांगलें युरिनांत शुगर. एकच वेळा युरिनांत शुगर आसा पूण ब्लडांत शुगर सोडोना जाल्यार ताका डायबिटीस म्हणून आपयनात. कित्याक म्हळ्यार आतां 180च्या उणें आसल्यार युरिनांत शुगर वेचें चान्स आसा. ताका कारण दुसरें आसूंक पुरो. किडनेन थोडे बदलावन आसूंक पुरो. देखून किडनेचे समस्या आसूंक पुरो. तशें जावन हें युरिनांत शुगर. देखून रक्तांत आतां युरिनांत शुगर आसा आनी रक्तांत ती शुगर हाय आसा जाल्यार मात्र ताका डायबिटीस म्हूण येत. नाजाल्यार युरिनांत शुगर ना आनी रक्तांत चडीत आसा ओके डायबिटीस म्हूण आपयता आमी. पूण युरिनांत मात्र शुगर दाखयता. रक्तांत शुगर दाखयना जाल्यार आमकां तें डायबिटीस म्हूण सांगूंक जायना.
देखून दुसरें कारण कितें आसा तें समजून घेवचें. सो तशें आतां तुमी 2 बायप्रिफिकेशन सांगलें, एक युरीन आनी तशेंच एक ब्लड, मुताचें आनी आमच्या रक्ता संबंदी तें आमी पळोवंक गेल्यार खंयच्या रितीर डायबिटीस म्हूण आमी तें लेखाक धरयत हें भोव अपुर्बायेन तुमी आमच्या विक्षकाक विवरून सांगलें. आतां सिस्टर, हांवें सभा जाणांनी सांगचें आयकलां डायबिटीसांत विविध थर आसात म्हणून, पूण ह्या विशयांत एक क्लियर म्हाका त्या विशयांत कळीत ना. पूण सब आमचे विक्षक ह्याच विशयांत आतां आतुरीत जावन आसात. देखून डायबिटीसांत कितले विभाग आसात, कितल्या थरांचे विभाग आसात, ह्या विशयांत एक संक्षिप्त एक माहिती. वय 2 थर आसात. टायप 1 डायबिटीस आनी टायप 2 डायबिटीस म्हणटात. आतां टायप 1 डायबिटीसांत काय जाता म्हळ्यार तुका तो इन्सुलीन हार्मोन सांगलें न्ही गे हांवें, तो हार्मोन उत्पन्न जायना. देखून टायप 1 या जुवेनायल इडियोपॅथीक म्हणटात. म्हळ्यार सडावत जावन हे एक 5 ते 10% मात्र हें दिसून येता आनी हें भुरग्यांकय दिसून येता. देखून अर्ली ऑनसेट बिकॉज तातूंत हार्मोन उत्पन्न ना, इन्सुलीन उत्पत्त जायत ना. ओके, वय तें टायप 1. आतां टायप 2 आसा. टायप 2 इन्सुलीन हार्मोन उत्पन्न जाता पूण तांचो प्रमाण उणो. देखून हाका टायप 2 डायबिटीस म्हणटात. वो टायप 2 डायबिटीस सडावत जावन कॉमन जावन आमी पळयता. ह्या दिसांनी तें कॉमन जालां. 90 to 95% आमकां हें डायबिटीस पळोवंक मेळटा. देखून एक दिसांत एक व्यक्तीक म्हणी हें डायबिटीस आसा टायप 2. जायत गे. आतां हें आनी एक कारण म्हूण येत इन्सुलीन रेजिस्टन्स म्हणून. आतां इन्सुलीन उत्पादन जाता पूण थंयसर एक रेजिस्टन्स आसा. तें कितें म्हूण हांव मुखार सांगता, मुखल्यान तूं कळीत करता. पूण हे एक 2 तर टायप 1 आनी टायप 2. सिस्टर, आतां तुमी 2 तरान विभाग केला तुमी आतां टायप 1 आनी टायप 2 ह्या विशयांत. पूण म्हाका एक डावट आसा तांतूं. टायप 1 तुमी सांगलें तें पयलीं तो इन्सुलीन थंयसर उत्पादन जायच ना, तशें न्हू तें टायप 1 त्या कॅटेगरीक डायबिटीस जाता म्हूण. खंयच्याय रितीर तें उत्पादन जायनासलें इन्सुलीन नेक्स्ट त्या भुरग्याच्या जिवितांत केदाळेपणी चड स्टार्ट जावंक साध्य आसा न्ही? साध्यच ना. टायप 1 तुका उत्पादन जायना जाल्यार तें मुखारय कशें तें पयलेंच उत्पादन जायना जाल्यार मुखारय उत्पादन जावचें साध्यच ना. देखून तें सडावत जावन टायप 1 आशिल्ल्यांची अवधी बरी मोठवी अवधी. पळय त्या विशयांत हांवें सांगलें आयकलां, पूण म्हाका आमच्या विक्षका मुखार आनी पळोवप्या मुखार ह्या विशयांत एक माहिती दिल्या तुमकां देव बरें करूं. आनी आतां मुखलें क्वेश्चन जावन आसा. आमी ल्हान आसतना सांगतले एक साकरेची पिडा जावन दी, एक डायबिटीस, ते ग्रेस्त मनशाची पिडा म्हणटाले. ग्रेस्त मनशांक घेवनची पिडा आमच्या तसल्यांक ह्या ना म्हूण आमचे माय बाप सांगतले आनी आमचे कुटुंबादारां सांगतली, आमचे मलगडे सांगतले. पूण आतांची परिस्थिती पळयतना आतां ग्रेस्त, दुब्बळो, शिकपी, अशिकपी, मागीर तरणाटे, म्हातारे, ते खंयचेय रितीचे एक बायफर्फिकेशन्स या व्यत्यास खंयचेय ना. ही पिडा सादारण जावन खंयच्या टायपार कोणाक केदां कशी येवंक साध्य आसा? ही कोणायक येवयेत, पिडा कोणायक येवयेत, पूण थोडे रिस्क फॅक्टर्स म्हूण आसात. आतां कुटुंबांत आवयकी बापायकी दोगांयकी शुगर आसल्यार खंडीत जावन 100% भुरग्यांक येवचें साध्य आसा. ओके. तशेंच एक आवयक या बापायक एकल्या कोणायकी आसल्यार 50% येवचें साध्य आसा. मागीर थंयसर वायट कॉलर जॉब म्हणटात. सडावत जावन फिजिकल वर्क ना, मेंटल वर्क, ऑफिसांनी बसून काम करचें, अशें जाताना तांकांय येवचें साध्य चड आसात. हे रिस्क फॅक्टर्स. मागीर थंयसर एक्सरसायज ना, या जंक फूड चड खावचें, या सडीत कॅलरी आशिल्लें फूड चड खावचें. आमी आयकता न्ही आतांच्या दिसांनी भुरग्यांनी खावचें कसलें खाण म्हणून पिझ्झा, बर्गर, चड कॅलरीज आसात. देखून असलें खाण, व्यायाम नातलें जिवन, या स्ट्रेस लायफ
चड आनी चड स्ट्रेस आमी पळयता ह्या दिसांनी, स्ट्रेस लायफ, असले पुरा रिस्क फॅक्टर्स आसल्यार आनी मोटाय, ह्या सेंट्रल ओबेसिटी म्हणटा हांव, ह्या टम्मी फॅट म्हणटा हांव, चड मोटाय आसून अशें आसल्यारय हे रिस्क फॅक्टर्स खंडीत जावन शुगर येवचे चान्स आसा. तुमी आतां मोठाय म्हणटना म्हाका ह्या विशयान ते इल्लेशे चडीत माहीत तुमचे जावन जायचे. सडावत सांगतात डायबिटीस अँड ओबेसिटी इंटरलिंक्ड म्हणून एकामेकाक संबंध आसा म्हणटात, पूण ते खंयच्या रितीन ते संबंध आसा ह्या विशयान एक विवरण. ओके, आता मोटाय आनी डायबिटीस, ह्या ओबेसिटी एंड डायबिटीसाच्या मध्ये डायरेक्ट संबंध आसा. मोटाय चडन गेल्लेंसर रक्तांत काम जाता म्हळ्यार हे इन्सुलीन, हे ग्लुकोज प्रोड्यूस आसुल्लो पळय, तो आतां हांवें सांगलें पयलें, तो ग्लुकोज सकत जावन जिवकोशांत, ह्या जिवकणांत, ह्या सेल्सांत सकत जावन बदलता. तो रक्तांत ग्लुकोज उरनोचो. आतां जर ते सेंट्रल ओबेसिटी या टम्मी फॅट आसल्यार इन्सुलीन रेजिस्टन्स जाता. ह्या मुखांतर ग्लुकोज थंय सकत जावन जिवकोशांत बदलूंक जायना व रक्तांचो ग्लुकोज लेवल सडटा. आतां हांवें एक तुमकां एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार हांवें सांगलें ते टम्मी फॅट या सेंट्रल ओबेसिटी. थंयसर आतां म्हजें हायट 152 सेंटीमीटर आसल्यार ताचें अर्दें 76 जाता. ताच्या की म्हजें वेस्ट सर्कम्फरन्स 76च्या की उणें आसाचें. ओके, 76 एंड बिलो आसाचें. एकच वेळा ताचें की चड आसा जाल्यार चान्सीस ऑफ गेटींग डायबिटीस म्हणटा हांव. देखून हें इल्लें कंट्रोलार दवरल्यार आमच्या हायटाचें अर्दें वेस्ट सर्कम्फरन्स आसाचें. देखून आमी हे ओबेसिटी या मोटाय आनी डायबिटीस हे डायरेक्ट संबंध आसा म्हणून सांगयेत. सिस्टर, तुम्ही सांगल्या प्रकार मोठाय आणि डायबिटीस काशा एका जावयचे दोग पूत म्हणून सांगच्यांत कांय दुबाव. पूण एक व्यक्ती पयले तो एक भलायकेवत व्यक्तीचो जावन आसता, सर तेच्या चटवटिकांनी तो एका आपणाकच तो मग्न जाल्लो आसता चटवटिकेन, बरें एक जिवीत जिवनचो व्यक्ती सडन एक आपूण डायबेटीक म्हूण ताका कळचे जाल्यार थोडी लक्षणां जायचीच. सो खंयच्या लक्षणांद्वारे एक व्यक्तीक डायबिटीस आसा म्हणून कळोवंक साध्य आसा? वय, हर एका पिडेक थोडी लक्षणां आसात. त्या लक्षणांद्वारे आमी पयले ही पिडा म्हणून एक डावट्स उपजोवंक कारण जाता. आतां डायबिटीस हातूंत थोडी लक्षणां कितें म्हळ्यार सडावत सडीत थान, सडीत युरीन, ह्या मूत रातीचें, स्पेशली रातीचें घडी घडी वसाचें पडटा तसलें. तशेंच हंगर इनटॉलरन्स म्हणटा हांव, म्हळ्यार भूक तोडवंक जायना. ओके, तशें हें एक बेजीक ह्या 3 संगती. ताचे उपरांत थोडे फावटी खाल जाता म्हळ्यार दीस टिल्ली मंद जावन येवचें, या शिरांनी इल्लेश्यो मुयो सरले बरी, या सुयेनी तोपुल्ले बरी, तसले इल्ले चेंजीस दिसून येता. देखून ही थोडी लक्षणां आमकां दिसून येता आसतना ह्या कुटुंबांत कोणायकी एक अशें शुगराचे समस्या आसा म्हूण कळिल्लेंच थंयसर एक रक्ताची तपासणी करचें बरें. रक्ताची तपासणी म्हणून तुम्ही सांगलें. आतां एक डायबिटीस आमी आसा की ना म्हणून कळाचें जाल्यार खंयच्या रितीची तपासणी थंयसर करूंक साध्य आसा, आनी कितल्या लेवलाचेर आसल्यार डायबिटीस आनी कितल्या लेवलाचे वरने डावन आसल्यार डायबिटीस न्हय, ह्या विशयान ते एक माहीत. ओके, आतां रक्त तपासणी करतना हे निराळ पोटाचेर करीचे. ओके, ते एक 8 ते 10 घंटे फास्टिंगार आसाचे. आतां राती एक 10 वरार जेवण सेवल्यार मागीर दुसरे दिसा सकाळीं 6 वरां म्हणसर ते फास्टिंग एक 8 घंटे जाता. मदें उदक पियेत ना, ते दवनासर कांय ना. ताच्या उपरांत हे 8 घंटे जाल्या उपरांत उदक सेवियेत. मागीर तुमी ब्लड टेस्ट करूंक गेल्यार ताका फास्टिंग प्लास्मा ग्लुकोज लेवल म्हणटात, एका FBS, फास्टिंग ब्लड ग्लुकोज. हें तुका 100च्या भितर आसल्यार 100 मिलीग्राम भितर आसल्यार नॉर्मल. मागीर दुसरें 2 घंटे उपरांत
जेवण जावन 2 घंटे उपरांत सडावत ते साखरेचें लेवल चड आसता. ते पोस्ट प्रायंडियल म्हणटात ताका. तें टेस्ट करतना तुका 140 150च्या भितर 140 to 150 भितर मिलीग्राम भितर हें आसल्यार ओके नॉर्मल. मागीर थंयसर HbA1c म्हणटात ग्लायकोसिलेटेड हिमोग्लोबीन हें तुका 67% आसाचें ग्लुकोज लेवल. हें 3 मंथ्साचें एवरेज ग्लुकोज दाखयता. देखून इतलें आसल्यार नॉर्मल. आतां ह्या 3 संगती हांवें सांगिल्ले ताच्या बियॉन्ड आसल्यार डायबिटीस म्हणटा आमी. ओके. पूण तें एका टेस्टिंगांतच आमी तें कन्फर्म करना. 1-2 फावटी टेस्ट करतना अशेंच वॅल्यूज ह्या 3 हांवें सांगिल्ल्याच्या की चड आसात जाल्यार इल्लें डायबिटीसाचो समस्या सुरू जाला म्हूण सांगयात. तशें आतां डायबिटीस म्हळ्यार तुमी येदोळस भोव वापरप्यान क्लियरली सांगलें ग्लुकोजाचो प्रमाण चड जावचो म्हूण. आमच्या रक्तांत जर तर अशें डायबिटीसाच्या व्यक्तीच्या ग्लुकोज प्रमाण चड जाल्ल्याच्या जाणा ताचे ती जावची अनाहुता कसली जावंक साध्य आसात सिस्टर? वय ताच्या पयलें म्हाका एक विशय सांगोंक हांव आशेता. वडील हांवें सांगलें ब्लड टेस्ट करतना ओके थोडे फावटी आतां ऑलरेडी डायबिटीसाची वखदां खावन म्हूण आसात. ती वखदां खावन घेता आसतना ती ब्लड टेस्टां करूंक येताना ती ब्लड वखदां सेवनूच वचचें पडटा. मोस्ट फावटी वखदां सेवी नासतना वचून ब्लड टेस्ट करतात. त्या तुका कळीत जायना. नेक्स्ट टायम तूं त्या डॉक्टराक येता आसतना तुजें लेवल आतां सपोज तुजें मेडिसन खावन व्हरून वखदां खावन व्हरून तुजें एक लेवल एक कंट्रोलार आसा जाल्यार आतां तूं नेक्स्ट तूं वखद खावन घेनासतना टेस्टाक येताय. त्या तुजें लेवल चड आसतलें. तो डॉक्टर तूं टेस्ट हें करूंक येताना थंयसर तुवें पळोवन चड आसा म्हूण तुजो डोस चड करूंक जाय. देखून एक 17 आमी घेवची हे दाडाय ब्लड टेस्ट करूंक येताना कितें तुमकां वखदां खावन आसात तें सेवन टेस्टाक वचचें. रेग्युलर कितें मेडिकेशन आसा तें करूनच वचचें म्हण. सो तशें केल्ल्यान थंयसर खंयच्याय रितीन एक मिसअंडरस्टँडींग जावंक साध्य ना. सो तशें हांवें आतांच तुमकां विचारलें एका व्यक्तीच्या डायबिटीक पेशंटाक जर तर शुगर चड जाता जाल्यार लेवल वरनी चड गेल्ले त्या जाणा खंयच्या रितीचे अनाहुत जावचें आसा त्या विशयान? वय आतां हांवें सांगिल्लें सुरवेर डायबिटीस तीस जावन एक पिडा न्हय. पूण ती ती चडल्यार खंयच्याय रितीची अनाहुतां घडयेत आनी खंयच्याय नमुन्याची पिडा आव्हान करयेत. एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार एका लायनाक एका केजी भितर घालून बंद दवरल्यार तो कंट्रोलार आसता न्ही. तो कांय हार्म करना. करेक्ट. तेन्ना त्या केजीचें या गुडाचें बागेल काडल्यार कालें जायत. तो एकदम भायर उडोवन हार्म या डिस्ट्रॉय करीत. तशेंच जाता एक डायबिटीस आशिल्ल्या व्यक्ती तें कंट्रोलार दवरना जाल्यार थंयसर नाना तरेचे पिडा येतात. आतां पयलीं हांवें सांगिल्लें तें ग्लुकोज लेवल सकत जावन बदलता. आतां जर ग्लुकोज लेवल ब्लडान चडलो जाल्यार थंयसर सकत उणी जाता. एका मनशाची इम्युनिटी पावर उणें जाता. आनी इम्युनिटी पावर उणें जाल्ल्यानंतर थंयसर इन्फेक्शनां येवंक साध्य आसा. तें एक इन्फेक्शन न्ही बॅक्टेरियल इन्फेक्शन तें UTI म्हणटात युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन जाता. थंय सेल्युलायटीस या नानान तराचे केसोळ्यो कुडीर जावन असले आनी गायी गूण जायनासतना रावचे असले इन्फेक्शन्स जातात. क्रमेण गँग्रीन जावचे साध्यता? वय तें मुखार तें काल जाता म्हळ्यार डायबिटीक न्युरोपॅथी म्हणटात. ओके. थंयसर न्युरोपॅथी जाल्या उपरांत ते नर्व्स एफेक्ट जातात. मागीर थोड्या तेंपा उपरांत ते नर्व्स तांकां सेन्सेशन पांयांकी सेन्सेशन आसना. पांयान सेन्सेशन नासतना खंय वेताना एक गाय जालो म्हण चिंतया तें तांकां कळीत जायना. दुखी आसना. थंयसर तेन्स भितर भितर वचोन तो गाय जावन गँग्रीन जावचें साध्य आसा. मागीर थंयसर डायबिटीक रेटिनोपॅथी म्हणटा आमी. ते म्हळ्यार आमचे रेटिना आसा न्ही थंयसर रक्तनाळ आसा. ते रक्तनळींत अडखळ्यो आसोंक पुरो या रक्तस्राव जावंक पुरो
अशें दिश्टीक प्रॉब्लेम या अर्ली कॅटरॅक्ट जावचे साध्य आसा. ते एक डायबिटीक रेटिनोपॅथी. मागीर डायबिटीक नेफ्रोपॅथी म्हणटा हांव, किडनी एफेक्ट जातात थंयसर. मागीर डायबिटीक न्युरोपॅथी हांवें सांगलां ऑलरेडी. तेन्सनय रक्तदाबी सुरू जावंक पुरो या ब्लड प्रेशर म्हणटा आमी. सो एक आसलें आनी एक फ्री म्हणटात. सो थंयसर ब्लड प्रेशर येवंक साध्य आसा. ब्लड प्रेशर थंय जावन आयल्यार स्ट्रोक या आरेची पिडा येवंक साध्य आसा. पॅरालिसीस स्ट्रोक जावचें. तशेंच मागीर मुखार गेल्यार काळजाच्यो त्यो रक्तनाळी थंयसरी ह्या अडखळ्यो येवन ह्या बंद पडून काळजाघात जावचें साध्य आसा. तितलेंच न्हय, मुखार गेल्यार वॅस्कुलायटीस म्हणटा हांव, पांयांच्या शिरांनी या रगत समावळी नासतना अडखळ्यो येवन त्या रक्तनाळीचे बंद पडोवन थंयसर वॅस्कुलायटीस जावंक पुरो. तेंत हांवें सांगलें डायबिटीक फूट म्हणून. अशें विविध तकले तावन पांया म्हणसर विविध नमुन्याच्यो पिडा येवच्यो साध्य आसता. त्या देखूनच डायबिटीसाक सायलंट किलर म्हणटात. करेक्ट. सिस्टर, आतां मुख्य सवालाक वचे पयलें एक कॉमन सवाल आसा. चडावत डायबेटीक पेशंट आसात तांचे एक शुगर डावन जाता म्हणटात. शुगर डावन जाता ह्या विशयांत कसले लक्षणां येतात आनी कशें ते कंट्रोला कडेन येता ह्या विशयांत एक सल्ला दिया. या आतां ताका आमी हायपोग्लायसिमिया म्हणटा. ते शुगर डावन जाता. देखून कोणाक पळय अशें जाता कित्याक थोडे फावटी इन्सुलीन खावन घेतात. केदाळे इन्सुलीन खावच्या पयलें एक रगत टेस्ट करचें बरें. कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी खालें जाता म्हळ्यार थंयसर शुगर लेवल उणें आसतलें आनी तूं परत इन्सुलीन खावन गेल्यार थंयसर परत्यान शुगर लेवल डावन जाता. देखून तसल्या व्यक्तींनी टेस्ट करून मागीर इन्सुलीन खावन घेवचें पडटा. त्या वयर थोडे फावटी इन्सुलीन चेंजीस करियेत. एक वेळार शुगर उणें आसा ना खावन घेनासतना रावयेत. कित्याक म्हळ्यार मस्त उणें आसल्यार ते इन्सुलीन खावन गेल्यार एक परत प्रॉब्लेम आसा बरो. आनी एक तांकां कळीत जाता थोडे फावटी एकच फावटी तकली घेवन पडचें चान्स आसा. देखून तांणी एका तांच्या बॉल्सांत एक चॉकलेटां दवरचें बरें खंय वता आसतना एमर्जन्सीक. तसलें एक हातूंत जावन अडावयेत. सिस्टर, आतां येदोळस आमी साबार रितीच्या अनाहुता विशयांत आमच्या पळोवप्यांक तुमी एक वरती माहिती दिली. आतां असले अनाहुता घडनातले वरी आमी कितें प्रतिबंधक क्रम घेवयात? या आतां हांवें पयलीं सांगिल्लें मितीचेर दवरचें. शुगर कंट्रोलार दवरल्यार मस्त अनाहुता आमी आडावयेत. एक दुसरें खालें म्हळ्यार हांवें आमच्या खानांत एक मीठ सांबाळची या शिस्त. आनी डाक्टरां कडेन तवळ येता आसतना थंयसर सलाह कितें दितात, सुचना दितात ती सारके रितीन पाळची. मागीर तवळ रक्त तपासणी एक 3 म्हयन्याक एक फावटी. फास्टींग या पोस्ट प्रँडियल 2 घंटे उपरांत शुगर टेस्ट करचें बरें. 3 म्हयन्याक एक फावटी पावता. मागीर तुका एक 6 म्हयन्याक एक फावटी ग्लायकोसिलेटेड हिमोग्लोबीन या HbA1c टेस्ट करियेत. हे पळोवन आनी खाण व्यायाम हे सकट सांगाता दवरल्यार आमी आमची जिवची रीत या आमचें लायफस्टायल तें आनी तशेंच स्ट्रेस जाता तितलें स्ट्रेस उणें करन सारक्या रितीची रातीची नियमीत न्हिदी गरजेची. हे सकट पाळल्यार खंडीत जावन मस्त रितीची अनाहुता आमी आडावयेत. तुमी आतां एक विशय सांगले आमच्या खाणा जेवणाक आमी एक मीठ सांबाळीचें म्हूण. पूण आयच्या ह्या आधुनीक काळार आमची खाणा जेवणाची रीत पयल्याचे बरी ना. मस्त आर्टिफिशियल टायप जाला. खंयच्या रितीची खाणां या खंयच्या रितीचें जेवण आमकां डायबिटीस जावन पयस रावूंक आमकां एक आदार जावन आसा. हय, एक गादस आसा न्ही जेवण कळीत आसल्यार पिडा ना. ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ म्हणटात. तशेंच आमचें खाण कितें आमी सेवतां तें आमकां सारकें खंयच्या रितीचें खाण म्हूण कळीत आसाचें. एक दुसरें कॅलरीज सांबाळचें. तर ह्या विशयांत एक 2 उतरां म्हाका सांगूंक आश येता. आमी जराल रितीन पळोवंक गेल्यार आमचें खाण कशें आसता. आतां एकच वेळा
दनपाराचें जेवण आमी पळोवंक गेल्यार आमची बोशयेंत बरो शीत आसता. मागीर थंयसर इतलेशें नुस्तें वेजिटेबल जावं दी या इल्लेशें कडेशें तितलें. पूण हांव एक नवें मेथड तुमकां दितां. तें अशें, तुमची सगळी प्लेट ती एक हाफ करची. ओके. हाफ डिवायड करचें. त्या हाफ डिवायड केल्ल्या एक सगळी हाफ आसा न्ही तांचो सकयल वेजिटेबल्स, ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स या ग्रीन वेजिटेबल्स. मागीर उरले अर्दे ते परत्यान डिवायड करचें. कालदें जाता. त्या कालद्यांत तुजें रायस घी या चपाती घी या ग्रेन्स घी सिरियल्स घी पुरो तांदूळ. मागीर उरलें कालदें तुका तांतयां घी या प्रोटीन या मीट या फिश तांदूळ येता. आतां हें केल्ल्यान कालें जाता म्हळ्यार एक जेवणांत आनी हर एक दीस आमी तेंच सांबाळचें. हर एक दीस सेम प्रमाणार आनी सेम टायप ऑफ फूड खावन गेल्यार बरें. दुसरे विशय कॅलरीज. आतां खान जाता म्हळ्यार आमच्या खानांत ह्या हर एक दिसा म्हणलें बरी आमी कितली साकर यूज करता. ते साकर डायरेक्ट ग्लुकोज तो. आतां तांतू मेळचे खाली एम्प्टी कॅलरीज. तांतू प्रोटीन ना, विटामिन्स ना, कांय ना, खाली तुका कॅलरीज मेळटा. आतां तें खावन सेवले वरवीं आतां सकाळींची च्या जावन दी एक दिसाक 1 टीस्पून साकर पावता म्हणटात. पूण सादारण जावन आमी कितली साकर यूज करता. सकाळींची च्या जावन दी या सांजेची च्या जावन दी थोडी दिसाक 15 फावटी च्या काडूंक वता आसता. ताका तितली टीस्पुनां साकर वता. तितलेंच न्हय, आमी करचीं थोडीं गोडशीं खाणां हर एकाकी साकर वापरतात. हय, देखून ही साकर आमकां एम्प्टी कॅलरीज दिता. देखून खंडीत जावन आमकां हें डायबिटीज कंट्रोलाक येवचें सारकेंच आसना. देखून आमी साकर जाता तितलें उणें करचें. कोणाक साकरेची पिडा ना तांणी उणें केल्यार बरें. साकरेची पिडा येवच्या पयलेंच हें सर कंट्रोलार दवरल्यार भारी बरें. आतां म्हाका एक्चुली शुगर ना, पूण हांव एक 5-6 वर्सां जालीं अशीच चापेत चाप येवची. कित्याक हांव चिंता तें बरें म्हणून. साकर गेल्ल्यान आमकां खाली तें टम्मी फॅट वाडटा आनी हें फॅट वाडरलें डायबिटीज येवचें साध्य आसा म्हूण सांगता. आनी एक विशय सांगचें तर आमी आतां सादारण डायबिटीज आयलें म्हणटानांत शीत सोडटात आनी चपाती खावंक सुरू करतात. सडन चेंज. पूण तुमकां कळीत आसा की 100 ग्राम रायस आनी 100 ग्राम वीट दोनांयक मेळचे कॅलरीज सेम 350 कॅलरीज मेळटात. आतां विटांत जावन दी रायसान जावन सगळो फरक ना. देखून कित्याक म्हळ्यार आमी रायस खावन घेतना चड भूक लागता, देखून चड जेवचें पडटा म्हणून एक चपाती खावया म्हणटात. पूण थंयसर व्हडलें फरक ना. तुका कोजो रायस कोजो शीत तुका बरेंच तें इल्लेशें उणें केल्यार बरें. दनपाराचें इल्लें कोजो शीतच खावन गेल्यार बरें. आनी सर चपाती कित्याक म्हळ्यार चपातीन तें ग्लुटीन आसा तें इन्सुलीन रेजिस्टन्स करता. देखून चपाती इल्लेशें उणें करचें बरें. मागीर जाता तितलें प्रोटीन आनी फायबर डायट सडीत मापान खावन वचचें. प्रोटीन आनी फायबर या आमी कांय कशें लो कार्बोहायड्रेट फूड म्हणचें. चड प्रोटीन आनी फायबर फूड खावन गेल्यार खंडीत जावन तें बरें. आनी आतां आमी म्हणटा डायबिटीज रिवर्स करियेत म्हणून. डायबिटीज खंडीत जावन डायबिटीज ही पिडा क्योर करूंक जायना, पूण रिवर्स खंडीत करियेत. कित्याक म्हळ्यार हें कंट्रोलार दवरल्यार तुका मेडिसन खावन घेवची म्हण गरज ना. तांतू 2 संगती आमी करचें. एक कॅलरीज सांबाळीचे या मिथीर आमचें खाण तें जंक फूड खायनासतना, साकरेचें चड खाण खायनासतना या चड कॅलरीज आशिल्लें फूड खायनासतना या चड कार्बोहायड्रेट फूड खावन घेनासतना चड सांबाळ्ळें तर प्लस व्यायाम ऑर एक्सरसायज हें केल्यार खंडीत जावन हें रिवर्स करियेत. सो डायबिटीज रिवर्स करूंक साध्य जाता आनी तें आमचेर डिपेंड जावन आसा. खरी जें म्हणून सांगलां आमकां मन जाय जें आमच्या जेवणाचेर आमी मीत सांबाळीचें आनी कितें फूड इंटेक तें इम्पॉर्टंट. आनी तशेंच तुमी आतां सांगलें व्यायाम.
आता व्यायाम म्हणटना ह्या विशयांत कोण करता म्हणून सांगले एक उदासीनपण म्हणून आमी सांगता, पूण खंयच्या रितीचे व्यायाम हाका बरे आनी तशेंच थोडे सांगतात वॉकिंग केल्यार बरें म्हणटात. ह्या विशयांत एक विवरण सिस्टर. या आतांच्या दिसांनी आमी कालें पळयता हर एकल्याच्या घरा एक व्हेकल आसता. एक 4 स्टेप चलोवंक नाका व्हेकल. आतां अशें आसतना आमी इल्लेशें मॉडिफिकेशन करचें पडटा, आमचें लायफस्टायल मॉडिफिकेशन. एक 4 मिनटां चलचें, एक लागींच एक मार्केट आसा जाल्यार चलोवनच वचचें. ओके. व्हेकलार येच्या बदलाक एक आमी खंय म्हणी गेल्या थंय लिफ्ट आसा जाल्यार चडाव ती लिफ्ट वापरतात. ताच्या बदलाक स्टेप्पां सोडून वयर येचें, तें आनी एक बरें एक्सरसायज. मागीर एक व्यक्ती सगळो दीस बसून काम करता जाल्यार ताणें 1 घंटो बसल्या उपरांत थंयसर इल्लें उठोवन एक तिशीन इशीन इल्लें वॉक करून या उदक बी तशें पिवून परत ताणें बसून तशें दिसाक तशें ताणें मेंटेन करयेत. पूण खंडीत जावन एक व्यायाम या वॉकिंग इज बेस्ट म्हणून हांव सांगता. दिसाक एक अर्दो घंटो म्हणी वॉकिंग करीत. कोणाक असलें फिजिकल एक्टिविटी उणें आसा, एक रयत तो मस्त काम करता, ताका आमी वॉक करचें म्हणून सांगचें म्हणना. थंयसर ताणें केल्ले ते कॅलरीज ते बर्न जातात असली एक्टिविटी आसतना. पूण कोणाक थंय कॅलरीज आसात, एक सपोज आज एक आमी आयस्क्रीम केलें म्हणून चिंतया, त्या आयस्क्रीमीन कॅलरीज चड, तें बर्न जायचें जाल्यार थंयसर एक एक्टिविटी आसाची. आतां एकच वेळा सगळो दीस हांव बसून काम केलें तर एक्टिविटीज ना तर एक सांजेर म्हणी एक अर्दो घंटा वॉक करून ते कॅलरीज बर्न करचे ना जाल्यार ते परत कोलेस्ट्रॉल जावन बदलता. सो तशें एक व्यायाम एक डायबिटीसाक कंट्रोल करूंक एक भोव सोंपें आनी परिणामकारी एक हातेर म्हणून सांगच्यात कांय सुदभावना. खंडीत. आनी आतां भोव अपुर्बायेन डायबिटीस म्हळ्यार कितें, मागीर ताचें लक्षणां कितें, तें कशें उपजाता आनी कशें तें आमच्या कुडीचेर आड प्रभाव घालता, कशें दुसऱ्या पिडेक तें इन्विटेशन दिता, असलें सकट विशयाचेर भोव अपुर्बायेन तुमी आमच्या विक्षकां मुखार तुमची जाणवाय आनी माहिती वांट करून घेतली. आनी सिस्टर तुमी एक दाक्तेर जावन आसात आनी होमिओपॅथींत ह्या आमच्या डायबिटीसा विशयांत होमिओपॅथींत कसल्या रितीचे ट्रिटमेंट ह्या विशयांत एक अभिप्राय. खंडीत जावन होमिओपॅथीन ती हें डायबिटीस पळोवची रितच दुसरी. आतां आमी सादारण जावन शुगर सुरू जालें म्हणून सांगतानाच येता आमी अलोपॅथी वखदां घालून घेता. पूण एक वखदां सुरू केल्या उपरांत तुका आखेर पर्यंत ती वखदां स्टॉप करूंक जायना. ओके. ती कंटिन्यू खावन घेचें पडटा. पूण हांवें एक सांगचें तर होमिओपॅथीन दिता आसतना आमी कितें करता, आमकां ते डायबिटीस खंयच्या कारणा खातीर ह्या व्यक्तीक आयिल्लें तें मूळ कारण सोदून काडटा. देखून आमी एक घंटो भर एक उलोवन केस टेकींग म्हणटा तें करता. आनी थंयसर आतां एक एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार एक मोगाचें एक व्यक्ती मरण पावता. त्या व्यक्तीक कोण ताच्या मोगाचे व्यक्ती सरलो म्हणून या सरली म्हणून ताच्या जिविताक एक आघात जाता. ताच्या उपरांत शुगर येवचें साध्य आसा. तशेंय जाता गे? वय खंडीत. देखून आमी खालें लॉस ऑफ लव्ड वन, ताच्या एक मोगाच्या व्यक्तीच्या मरणा उपरांत हें शुगर सुरू जालें म्हणून एक कारण आमी गेल्यार खंडीत जावन हाका बेस्ट ट्रिटमेंट आसा. तें कारण तूं ट्रीट कर आनी खंडीत जावन तुजें शुगर नॉर्मल येता. तें एक. दुसरें तशेंच विविध कारण आसात. पयलीं आमी फायंड आवट करचें खंयच्या कारणांनी ह्या व्यक्तीक शुगर आयिल्लें या डायबिटीस आयिल्लें म्हणून. एक विशय तो. तें कळिल्ल्यानच एक ट्रिटमेंट स्टार्ट करचें. ताच्या सांगता हांवें पडोवता सकट विशय सांगिल्ले. फूड हॅबिट्स इम्पॉर्टंट, नीट सांबाळची. ताच्या उपरांत व्यायाम एक्सरसायज एक दिसाक अर्दो घंटो म्हणी तेणें वॉक करचें या दुसरें एक्सरसायज करचें पडटा. अशें खंडीत जावन हे 3 संगती सांगता जाल्यार खंडीत जावन त्या व्यक्तीक शुगर कंट्रोलाक दवरत म्हूण सांगयत. सो तुमी एक दाक्तेर जावन अशें
भो अपूर्वयान येदोळ पर्यंत एक दाक्तेरगिरीच्या त्या एका पावंडार येदोळ पर्यंत तुम्ही एक वस्तो अनुभव आमच्या भिक्षका संग तुम्ही वांटून घेतलो. आनी आतांच्या पिळगेक म्हूण आमी सांगता प्रेजेंट ट्रेंड कितें आसा. आतां आमचे जिविताची रीत जिणेची रीत एंटायरली डिफरंट. मलगड्याची रीत आमची दुसरीच जावन आसली आनी आतांच्या जिणे रितीत खंडीत जावन आमकां डायबिटीस येवंक साध्य 100% आसा. हे एकाच उतरान इतलें सकट सांगता घालून एक संदेश आयच्या पिळगेक. वय आतां आयच्या पिळगेक आमी म्हणचे 30-35 जाता ना, मस्त जाणांक शुगर आराम जाता. देखून खारान हांवें सांगलें आमकां जर कळीत आसा आमच्या कुटुंबांत एक डायबिटीस समस्या आसा म्हूण कळीत आसल्यार प्रत्येक जावन तरणाट्यांनी ह्या युवा पिळगेन खंडीत जावन हाचे वयर एक अवेरनेस आसोन हें शुगर येनातले बरी. प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणटा हांव. देखून हें प्रिवेंशन करचें जाल्यार आतांच खाना वयर एक मीठ सांबाळची आनी हर एक दीस रेगुलर एक्सरसायज करचें. स्ट्रेस खाण घेनासतना हर एक दिसाचें जिवीत देवान दिल्लें देणें म्हूण स्विकार करणं जाता तितलें एक संतोशान जीण सरची आनी आमचें कामांत चड स्ट्रेस खाण घेनासतना अपुरबायेन आमचें काम करचें. आनी अशें केल्ल्यांत खंडीत जावन आमचें एक लायफस्टायल तें केदळा आमी सांगता म्हळ्यार फास्ट फूड फास्ट जायचें तरलें नासतना फास्ट वॉकिंग करचें बरें या फास्ट चिंचें बरें ह्या दिशेन खंडीत जावन वर्कआवट केल्यार शुगर येवचे चान्सीस भोव लेस आनी आमकां इंडिया फ्री ऑफ शुगर ह्या डायबिटीस म्हूण करयेत म्हणून एक संदेश तुमकां दिता. देव बरें करूं सिस्टर. ह्या संदेशा सवय तुमी एक तुमचें एक मिसांव हांगासर आमचे संगीत चलोवन आसात. भोव अपूर्वयान सर्व आमच्या पळोवप्याक आनी आमच्या विक्षकाक तुमी वक्ती जाणवाय दिवन आसात. आनी ताचे सांगतच केवल उतरांनी मात्र न्ही करण्यांनी तुमी तुमची एक सेवा वर्ती दिवन आसात. हर एका म्हयन्यांत एका विशयाचेर तुमी एक फ्री कॅम्प चलोवन आसात. आनी येदोळ आज आमी येदोळ पर्यंत उलयलो डायबिटीस आनी ओबेसिटी. आनी म्हाका मेळिल्ल्या इन्फॉर्मेशना प्रकार ह्या फावटीचें तुमचें कॅम्प ह्याच विशयाचेर तें जावन आसा. देखून हर एकल्याक ह्या कॅम्पांत एक वरतो एक उपकार जावं दी म्हूण आमी आशेता. पूण ह्या कॅम्पाचे विशय तुमच्याच तोंडांत तुमी आमच्या विक्षकाक एक विवर दिया. हें कॅम्प पुर्वाच्या सप्त्यांत नेक्स्ट विकांत 17 to 22 म्हणसर जाता. 2 दीस गुरपूर 18 आनी 20 हे 2 दिसांनी गुरपूर जाता रोजा मिस्तिकान. मागीर उरलें 17, 19, 21, 22 तोक्कोट डिवायन मर्सी क्लिनिकान जाता. देखून येदोळ म्हणसर हर एका कॅम्पांत मस्त जाणांनी वांटो घेतला आनी असो प्रयोजन जोडलां. देखून हें खंडीत जावन आमकां तुमकां मायेत लाभल्या आनी ताच्या वर्तें तुमी येवन क्लिनिकाक येवन कितें करयेत ह्या विशयान ती जोगती मायेत तुमकां मेळटा, इंडिविज्युअली मेळटा. तशेंच तुमकां वखदां मुखांतरी तुमकां जर डायबिटीस आतां तुमी त्या रेंजीर आसात ह्या प्री डायबिटीस म्हणटात ते एक 125 भितर शुगर आसल्यार प्री डायबिटीस म्हणटात. त्या रेंजीर आसतनाच जर आमी अशें वखदां ह्या कॉन्स्टिट्युशनल ट्रिटमेंट घेतल्यार आनी तशेंच इल्लेशें तुमकां मॉडिफिकेशन हांव सांगता तशें केल्यार खंडीत जावन तुमकां मुखार डायबिटीस येवंच समस्या आडाव येत. देखून ह्या कॅम्पांत प्रयोजन तुमी घेजय आनी तुमी डायबिटीसाक ॲड करचें न्ही नंबर म्हाका मायनस करीजे म्हूण विनंती. देव बरें करूं सिस्टर. मोगाच्या विक्षकानो आमच्या सिस्टरनी थोडोच भोव आपुरबायेन डायबिटीसा विशयांत तिचो अनुभव वांटून घेतलो आनी तशेंच ती एक भोव वर्त्या सेवेच्या मनोभावान थंयसर हर एका म्हयन्यात एक फ्री कॅम्प ती चलोवन आसा. आनी आमी तिचे तावन इतलें प्रेरण जोडटा तिच्या कॅम्पा विशयांत कोण पळय गरजेवंत आसा तांकां ह्या कॅम्पा विशयांत माहिती दिवचें निजाकी आमचें तें कर्तव्य जावन आसा. देखून सर विक्षका लागीं म्हजी खालती विनंती हर एका म्हयन्यांत सिस्टर डॉक्टर मेबल क्लारा डिमेलो हिणें चलोवन त्या फ्री हेल्थ कॅम्पा विशयांत चडीत तुमी प्रचार दिवंक हांव तुमचे लागीं विनंती करता. आनी तशेंच कोणाक चिकित्सेची गरज आसा खंडीत
हो व्हिडिओ तुम्ही फॉरवर्ड करा आणि तशेंच ह्या आमच्या मिसावाक तुम्ही वांटेली जाय म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करता. मोगाच्या सिस्टर भोव अपुरबायेन येदोळ पर्यंत डायबिटीस आणि ओबेसिटी ह्या विशयांत वरती एक माहिती तुम्ही दिली आणि ही माहिती सर्व आमच्या पळोवप्यांक ती एक गरजेची जातली म्हणलें म्हजें एक चिंता जावन आसा. कित्याक येदोळ पर्यंत आमच्या ह्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या ह्या हेल्थ कार्यक्रम जे कितें आमी म्हणटा भलायकेचो संवसार हे कार्यक्रमांत तुमी भोव अपुरबायेची माहिती दिल्या आणि सबार जाणांक ताचे तो उपयोग जाला. म्हाकाय सबार कॉल आयल्या तर तुमकांय ती कॉलां येवन आसात. देखून आमी तुमच्या मिसावाक बरें मागता. दिसान दीस तुमचे वैद्यकीय शेतांत तुमकां देव बेसांव दिवं दी आणि तुमच्या मिसावां द्वारे गरजेवंतांक थंयसर जायतो आदार जावं दी म्हणून आमी आशेता. आणि येदोळ पर्यंत लागीं मुखार वर आमी सांगाता बसल्या भोव अपुरबायेची माहिती तुमी आमच्या विक्षकाक दिली. देखून सर्व आमच्या विक्षकाच्या नांवी तुमकां आमी म्हणटा देव बरें करूं. देव बरें करूं. मोगाच्या विक्षकन तुमकांय देव बरें करूं. अपुरबायेचो हो आंकडो तुमी तेकलो हो बरो लागलो तर कट्टीच ह्या विशयांत एक कमेंट तुमी करा. हो व्हिडिओ तुमी लायक करा आणि तुमच्या मित्रा संगी तो शेअर करा आणि दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाक तुमी सबस्क्रायब करा आणि भलायके संवसार येवचो अंकडो आरंभ जाता पर्यंत आमचो आणि तुमचो मोग अशेंच आसूं दी. देव बरें करूं.